प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वा विसवोर वोड 29 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 29 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणका नोश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनेवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो, तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितमेच्या शिमांतावन सोलोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. प्रितीच्या बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आमकां कितें शिकयता. थंयसर जेन्ना तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो, लोक थंयसर ताचे कडेन येता आनी म्हणटा, आमकां एक खुणा दाखय, आमकां एक खुणा दाखय. आनी भाव भयणीनो, जेजून इतली मिलाग्री केल्ल्यो, इतली अजामां केल्लीं, देवाचें उतर शिकयल्लें, देवाच्या उतराचें प्रवचन केल्लें, ताणें लोकांक सजमणी दिल्ली, भेऱ्यांक कान दिल्ले, कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, जीं मेल्लीं तांकां पुनूच जिवन केल्लें. परतून हो लोक जेजू खुणा मागता. आनी जेजू आयज तांकां कितें म्हणटा, ही आतांची पिणका नोश्टी पिणका. ती एक खुणा मागतात, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. भाव भयणीनो, कित्याक तो म्हणटा जोनासाची खुणा काडून देव दुसरी खुणा दिवचो ना. भाव भयणीनो, आमी जाणो की कितें घडटा. देव ह्या प्रवाद्याक जोनासाक निनेवेच्या गांवांत धाडटा आनी ताका सांगता, बाबा वच थंयसर आनी लोकांक सांग की तांची पातक वाडला म्हणून ती खरेंच म्हणजे वायट जिवीत जियेतात. आनी जोनास वेता निनेवेच्या गांवांत आनी राजा पर्यंत ते सगलो लोक थंयसर आपले उपास करून देवाचें बोगसणें मागतात, तांचें मन बदलतात, तांचें पातक सोडटात आनी देव तांकां खास घालिना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, आमी कसली खबर आयकता? आमी जेजूची खबर आयकता. ही बरी खबर आयकता. आनी बरी खबर म्हणल्यार कितें? जेजू ह्या संवसारांत येयलो, ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार. आमकां फावो जावंक जाल्लें मरण आमकां झडटी फावो जावंक जाय दिसली, पूण जेजून कितें केलें? आमच्या मोगा पासत त्यो आमचो इतलो मोग करता, मेळ नासलेलो मोग करता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजून आमचो जागो घेतलो खुर्सार, तो आमचें मरण मेलो. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताणें कितें घडलां खुर्साचेर, ताजेर आमी बावर दवरता. आतां जेजून जें घडलां खुर्सार, जें ताणें आमकां सोंपलना खुर्सार, तें आमकां फावो जाता भावार्था वरवीं. पूण कितें घडटा? आयज पासून आमी कितलो लोक मागणें करता, मागणें करीता आनी आमी समजता की मागणी केल्या उपरांत देव आमचें आयकतलो. भाव भयणीनो, देवान जें करूंक जाय आसलें तें सगलें सोंपलें. जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो आनी मरच्या आदीं ताणें म्हणलें, बापा सगलें सोंपलें, तेन्ना भाव भयणीनो, जें आमकां ह्या जिवितांत फावो जावंक जाय आसलें, आमकां आमचें तारण जावंक जाय आसलें, तें सगलें जालें. आतां फकत आमकां भावार्थ जाय. आमकां जाय फकत जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून तें उतर आमी पाळूंक आनी हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून घडलां आमचे पासत तें आमकां बगूंक. पूण कितें घडटा? आमी केन्नाच भावार्थान चलना. आमकां देवाच्या उतराची कसलीच सजमणी ना. आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना. आमी फकत देवस्पण करता, धर्म करता, मागणी करता, खूब वस्तू करता, पूण भावार्थ धरपाचें काम आमी केन्नाच करिना. आनी भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो,
आमकां जाय उतराची सजमणी, आमकां जाय ह्या पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां ताची सजमणी. आनी जेन्ना आमी त्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर आमी पाळटा सजमून, तेन्नाच की आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शेवटच्या मनशाचेर नियाळ करता, आमी ह्या लोकां भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान भोंवतलो तांचे भाशेन आमी फकत जेजूक एक कितें म्हणटा ते खुणा मागूंक आमी फुडें सरपाची गरज ना. आनी आमी केन्नाच खुणा मागपाची आमी मागूंक नाका. कित्याक जेजू कितें म्हणटा, ही आतांची पिडका नश्ट पिडका ती एक खुणा मागतात. आनी आमी जेन्ना खुणा मागता देवाक आमी म्हणटा, आमी देवा कडेन वेता, आमी म्हणटा जेजू तूं म्हाका हें कर, तूं म्हज्या पुताक एक सर्वीस दी, तेन्ना हांव खूब तुजे पासून तुजो मोग करतलो, हांव खूब इगोर्जेन हांव आदार करतलो, हांव देवाचें उतर परगट करतलो, हांव खूब बऱ्यो वस्तू करतलो. आनी तेच्या उपरांत आमी म्हणटा जेजू तूं हें कर म्हाका, तें कर म्हाका, तेन्ना हांव तुजे कडेन. आमी आयल्या बाजारान भाव भयणीनो की आमी जेजू कडेन हें सांगतले तें सांगतले. वय आमी केन्नाच बाजारान येवंक ना. आमी केन्ना देवा कडेन येनासतना आमी येवन आमी केन्नाच ताका सांगूंक नाका की जेजू ही खुणा म्हाका दाखय, हें कर म्हाका, तेन्नाच हांव बरो भाशेन जियेतलो. भाव भयणीनो, हें जावन आसा एक नश्ट पिडका जें हांव चिंता ती. जेन्ना जेजू संवसारान आसलो तेन्ना ताणें म्हणलें जो कोण खुणा मागता ती एक नश्ट पिडका. आमी आयज नश्ट पिडका जावंक नाका जाल्यार आमी फकत जेजूच्या उतराचेर बावर दवरुया, हें उतर आमच्या काळजांत दवरुया, आमच्या मनाची नडसुणी करुया. हें क्रिस्ती जिवीत आमकां खरें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, ही बरी खबर आमकां दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार पयलींच आमी हें उतर आमच्या काळजांत दवरून हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत आमी पयलीं जियोया. आनी तेच्या उपरांत आमी तें उतर परगट करुया, दुसऱ्यांक सजमणी दिवया, कशें हें जिवीत जिवंक जाय तें. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धन करतले, आमी सदमत सांगतले की जेजू म्हाका हें कर तें कर, आनी आमी केन्नाच आमचें जिवीत आमी बदलोवचें ना. आयज भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया. जेन्ना जेजू परतून येतलो, तो येवचो आसा, तेन्ना आमी ताचे फुड्यान आसतले आनी तो आमकां म्हणटलो यात हांवें तुमकां हो जागो दवरला, कित्याक तुमी खंय म्हजो मोग केला, खंय म्हज्या उतराचेर बावर दवरला. आनी तेन्ना आमी हें सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. ना तर भाव भयणीनो, आमी केन्नाच जेजू बरोबर जेजू सांगाता सासणांक रावपाक आमी केन्नाच फुडें आमी केन्नाच आमकां जावचें ना. पूण आयज जेन्ना आमी हें उतर आयकता, आमी आमच्या मनाची नडसुणी करुया, ह्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरुया, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवीतांत पाळुया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव